गोवा बास्केटबॉल संघटनेचे बी डिव्हिजन बास्केटबॉल सर्तीक आयतारा सुरवात जाली। डॉन बॉस्को ओरिटरी आणि एओए मेळून ही सर्त घेतात। ह्या सर्तीच्यो मॅची फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ओरिटरींत जाल्यो। ही पळयात पयल्या दिसाचे गेमीची कांय खिणचित्रां। The first match in the B Division League is just over between Don Bosco Lynx from Panjim and Don Bosco Hawks from Fatarda. Don Bosco Lynx from Panjim has won the match convincingly by a margin of 15 points. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।